टोमॅटोचो दर दिसान दीस वाढत चालला। म्हारगायेच्या कारणान टोमॅटोचो दर 80 किलोक तेंकला। म्हारगायेचो निषेध करपाक काँग्रेसीन मंगळारा पणजे बाजारात टोमाट 80 रुपयांनी घेवन 20 रुपया किलोन विकले। आर्टिक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। आयज महिला काँग्रेसाच्यो बायल्यो रस्त्यार आयल्ल्यो आसा ह्या पणजे बाजारात, जंयचो आयज गोंयचो सीएम हांगा साकून निवडणूक इलेक्शन लडोवपाचो आसा। ताज्या ओन कॉन्स्टिट्युएन्सीत आमी आयज बाजारात आयिल्ली आसा। प्रेसाच्या बायलांनी आयज हांगा येवन 20 रुपयाक टमाट दिल्या। आयज वायट दिसता की जो आमदार जावपाचो म्हणटा आपूण बसपाचो इलेक्शनाक आनी सीएम म्हणून ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लो आसा, तो असेंब्लीत बिजी आसा। म्हाका दिसता तेणें खंय तरी हांगा आयज पणजे बाजारात आसूंक जाय आशिल्लें, लोकांची कळ पळोवपाक, लोकांची दूख पळोवपाक। आयज महिला काँग्रेसाच्यो बायल्यो सबंद गोंयच्यो ज्यो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा आनी स्टेट कमिटी आयज ह्या बाजारात आयल्या। कित्याक दूख दिसता पळय, आयज आमी माड घातल्या, टमाटाची माड घातल्या, कितली सुंदर। आयज टमाट इतले म्हारग जाल्ले आसा, ही माड घातल्या हांवें दाखोवपाक की आयज टमाटांचो वालोर भांगरा परस चड जाल्लो आसा। अरे आयज पेट्रोल विकून सवाय आसा, पूण पेट्रोल सवाय आसा, पूण टमाट म्हारग जाल्ले आसा। आयज टमाटांचो दर व्हॅल्यू आयज एक एप्पलाच्यान चड जाल्लो आसा। वायट दिसता की हो सरकार जो आसा बारीक लोकांच्या पोटार आयिल्लो आसा। हो सरकार जशें हांवें म्हणलां तशें गरीबाक गरीबूच करूंक सोदता, श्रीमंताक श्रीमंतूच करूंक सोदता। म्हणल्यार श्रीमंतांक न्ही बाजारांत गेल्यार वायट दिसना, तांकां फरक पडना 80 रुपया जावं 100 रुपया जावं, तांकां फरक पडना कित्याक तांचे कडेन खूब पयशे आसा। पूण हो पोटार चिमटो आयिल्लो आसा बारीक लोकांचो, बारीक जनतेचो, मिडल क्लासाचो। आयज श्रावणाचो दुसरो दीस, आयज सबंद लोकांक, देशाभर लोकांक खबर आसा की आयज दुसरो दीस श्रावणाचो। आनी जेन्ना दुसरो दीस श्रावणाचो आसा तेन्ना आयज बायलांक आमच्या हिंदू भावा भयण्यांक न्ही वेजिटेरियन डिशीज करपाक पडटा, जावं ते सालाद, जावं ती कडी, जावं ते रोस। आयज सगळे तांकां टमाट जाय आनी टमाट नासतना जेवण जायना। एक टायम आशिल्लो कांदो म्हणटा तो कातरल्यार दोळ्यान दुखायताली, आयज आमचे हे टमाटाक पयल्यार दुकां येवपाक लागल्या।